Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. ओल्ड गोवा विलेज हिस्टॉरिकल विलेज ही आमची कावजातली विलेज ती PDA एरियन घालता म्हणून इशू आणि सराउंडिंग द विलेज थिंगा 60 FAR आणि जेन्ना विजय टाउन प्लॅनिंग मिनिस्टर आसलो तेन्ना ही अप टू मर्सिडीज शोरूम आहा साईबाबा टेम्पल आहा तितल्याक बसून ती PDA एरियन घातलेली आहा ग्रेटर PDA ग्रेटर प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी आता फुडली विलेज घालची म्हणून खंय कोणे तरी मागणी केल्ली आहा हांवें चीफ मिनिस्टराक सांगला कोणेय मागणी करूं न्ही तें आमकां लागना एज अ गोंयकार आमी ती ओपोज करता इट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज सायट युनेस्कोन ताका एक दर्जा दिल्ली आहा हेरिटेजाची वर्ल्ड हेरिटेज आनी थिंगासर सगळ्यान व्हडल्यांतले व्हडले लोक तितले गरीबांतले गरीब लोक चलोन येता आनी ती एरिया तशीच आसची म्हणून आमची मागणी चीफ मिनिस्टराक ताकाय ती खबर नासली कितें पळय तें तेणें इमिडिएटली फोन मारून TCP मिनिस्टराक सांगलेलें आहा तें करचें न्हू म्हणून आनी हांव सॅटिस्फायड जावन भायर सरलो देर इज नो ग्राम सभा वीच हॅज प्रपोज हांव इतलेंच सांगूंक सोदता तुका की दॅट शूड नॉट बी डिक्लेअर्ड बिकॉज इट वील नॉट बी डिक्लेअर्ड फॉर रिटेनिंग 60 FAR इट वील बी डिक्लेअर्ड टू मेक FAR ऑफ 200 250 आता काय हेरिटेज ॲक्टिव्हिस्टांनी आवाज काढूंक सुरू केला गोंयची एकमेव युनेस्को हेरिटेज सायट हातांतल्यान वतली म्हणून भंय बिल्डिंग्स आला तांकां पासून अजून पर्यंत बेसीक नेसेसिटी म्हणटा तें उदक ना सो आनी हे इतले प्रोजेक्ट्स आनीक हाडून जे FAR आतां वाडटले FAR वाडटलीच 30 मिटर्स जातली हायट लिमीट सो ते कशें हें करतले सेकेंडली थिंगा आतां पयलें कदंबा प्लॅटो पासून आहलें आतां तेणी ते एक्सटेंडेड टील कोल्लीम एक्शन केला तिका एक रायट सायडीक आहा ते कार्मोलीम लेक आहा इतले व्हडले ब्युटिफूल लेक्स आहा थिंगा बर्ड्स येता मायग्रेटींग बर्ड्स सो फाल्यां तेंचें कितें जातलें 30 मिटर्स हायट येयल्या ती कशी येतली रेंटींग जातली सो हेका लागून आमी ग्राम लोकांनी थोडे सिग्नेचर्स दिवन आमी मागलेली स्पेशल ग्राम सभा घेवची म्हणून टील डेट अजून 26 लेटर इन्वर्ट केल्लें 3 days पंचायतीन कांयच कॉरस्पॉन्ड करूना ग्राम सभा घेता काय ना ते म्हणजे 7 churches of old Goa are listed in the world UNESCO's list of world heritage. First and foremost, the moment old Goa is included in the PDA, first of all planning and development authority at title वयल्यानूच कळटा it is for development extension of greater Panjim extension of Panjim to old Goa ते करपाची बिलकुल गरज ना and in case they do it I am sure the UNESCO listed 7 churches of old Goa will be denotified by the UNESCO committee because the rule is for 1 kilometer around the World Heritage listed monuments and the Archaeological Survey of India listed monuments there cannot be any development.